मायमोगाचो येवकार हा भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. 5 वर्सांत दर्यादेग निवळ करपा खातीर सुमार 90 कोटी रुपयांची तजवीज. तरी राज्यभरांतले कितलेशेच दर्यादेग अजून भरल्यात कोयर आनी बियरच्या बाटल्यांनी. मांद्रेचो जुनसवाडो दर्यादेग दिता हाचीच एक देख. हणजूण पंचायत सचिवाची ग्रामसभेत परत गैरहजेरी. तापले लोक. खड तिडक उक्ताय ताच्या बदलेची केली मागणी. तशेंच साबार विशय घेऊन ग्रामसभेत वरांची वरां खुबळे वातावरण. पेडणेच्या नुस्तें मार्केटाची जाल्या अवतिकाय. कितलीशीच वर्सां जाली मार्केट बांदपाचे फक्त मेळटा आश्वासन. अशा तरेन मोडक्या बाजारांत पावस वतांत बसून वेवसाय कशे करतले, केन्ना मेळटले बरे मार्केट, खुबळिल्ले पेडणेकार मागतात जाप. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. 5 वर्सांत दर्यादेग निवळ करपा खातीर सुमार 90 कोटीची तजवीज केल्ली आसली तरी राज्यभरांतले कितलेशेच दर्यादेग अजूनय कोयर आनी बियराच्या बाटल्यांनी भरल्यात. एक ज्वलंत उदाहरण म्हळ्यार मांद्रेच्यो जुनसवाडो दर्यादेग, जंय बुरशेपणां पातळ्यात. पर्यटनाचो हंगाम लागीं पाविल्ल्यान अशी दुर्लक्षीत प्रतिमा मांडपाक गोंय परवडटलें? पळयात संदीप कामुलकराचो रिपोर्ट. आम्ही आता जुनसवाडा बिचाचेर आसा. एका सायडीन सरकाराचो स्वच्छ भारत मिशन आणि आता 27 तारखेक पर्यटन डे म्हणून आता साजरो करतले सरकार. आणि त्याच्या पयली तुम्ही जर पळयशात जाल्यार बिचाचेर कितें गंदगी पसरलेली आसा ती. आता ही काडपाच्या खातीर टुरिझम डिपार्टमेंटान आणि गव्हर्मेंटान आमच्या एक एजन्सी हो कैर काडपाक दिल्लेली आसा. आता प्रश्न पडटा, हो कैर काडप कोणी, काय तुम्ही फक्त पर्यटन दिसत मनयतले? माझ्या फाटल्यान तुमकां दिसता तो सगळो कैर. कितलो कैर आसा तो तुम्ही जर पळयलो जाल्यार तुमकांय पळयल्या उपरांत कळटले हांगासर कैर कितलो आसा. आणि जर हो कैर तुम्ही पळयलो जाल्यार हो केन्ना काडटले हो प्रश्न आसा. आता हे जे कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लेले आसा ते लेबर खंय आसा आमकां काय एकय दिश्टी पडना, एकय लेबर दिश्टी पडना. आणि ही परिस्थिती अशी जाल्लेली आसा. सरकार व्हडले पर्यटन डे, खंयचो सागर डे आणि कसलो डे सगळे करीत असता, पण ह्या कैराकडे सरकारचे सारखे दुर्लक्ष जाल्लेले आसा. प्रत्येक कामांक दाखोवन दिवचे पडटा, मिडिया दाखोवन दिता की बाबा हो कैर आसा, हांगासर घाण आसा. एका वाटेन आम्ही स्वच्छ भारत म्हणटा, हे जर पळयले जाल्यार स्वच्छ भारत थंयच उरलो. प्रसिद्ध अशा जुनसवाडा समुद्र किनाऱ्याचेर आसा. या समुद्र किनाऱ्याचेर आयज आम्ही एक भोंवडी काढली आणि या भोंवडेच्या वेळाचेर आमकां अशें दिसून आयला की आमचो हो जो दर्यादेग आसा आमची, त्या दर्यादेगेचेर सगळो कचरो, प्लास्टीक आणि बाकीच्या हेर गजालीन कचरो भरिल्लो आसा. आम्ही जर अशी जर एक नजर मारत जाल्यार कचरो सगळो सायडीच्यान आसा. जुनसवाडा आणि आशवे हे आमच्या मांद्रे गावातले 2 फेमस बीच. या 2 फेमस बीचान आमच्या मांद्रे गावाक वर्ल्डाच्या मॅपार व्हेला. या शांत स्वच्छ अशा बीचाक लागून आमचो गाव प्रसिद्ध जालो. या गावान लोकांक भरभराटी काडली. या बीचान ह्या जे बीचीज आसात त्या बीचीचेर पर्यटक येऊन तातूंतल्यान इकॉनॉमी जनरेट जावन आमच्या गावातले लोक आयज भरभराटीच्या मार्गाचेर तांकां रोजगाराची प्राप्ती जाला. पूण जो बीच ज्याच्या नावाचेर आणि जो बीच पळोवपाक येतात त्या बीचाचेर मात्र ह्या वर्सा कचऱ्याचे साम्राज्य पसरला. आणि हे साम्राज्य पसरलं अशा वेळाचेर की 27 सप्टेंबर हो आमचो इंटरनॅशनल टुरिझम डे. आणि ताजे खातीर आम्ही गोंयच्यो वेगवेगळे वेळ ज्यो आसात त्यो पर्यटकांनी येवचे म्हणून आम्ही त्यांची मार्केटिंग करता. आम्ही जर हांगा आयज येत जाल्यार आमच्या पर्यटकाचे स्वागत या कचऱ्यान जाता.
आणि हे कचरे लागून अनेक पर्यटकांनी नाराजी व्यक्त केला. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, सुभाशीष गोवेकार आनी मुजैफ शेख. हणजूण पंचायत सचिव हाजीर रावंक नाशिल्ल्यान स्थगीत केल्ली हणजूणा कायसुवा पंचायत ग्रामसभा या आयतारा जाली. सचिव परत गैरहजर रावपाविशीं थळाव्यांनी खर तिडक उक्तायिल्ली. ताच्या बदलीची मागणी केली. तशीच साबार विशय घेवन ग्रामसभेत वातावरण खुबळ्ळें. अंजुना कायसुवा गांव पंचायतीन पंचायत सभाघरात अधिकृतपणान ग्रामसभा सुरू केली. तातूंत सरपंच, पंचायतीचे वांगडी, थळावे अधिकारी आनी गांवचे लोक हाजीर आशिल्ले. गांवच्या लोकांनी मुखेल प्रस्न मांडले. बेकायदेशीर कामां हातात घेवप्या आड पुलीस कागाळ दाखल करपाचो थाराव प्रस्तावित केलो. अर्थीक आनी खर्चाचो अहवाल, कोयर व्यवस्थापन आनी नितळसाण, भौशीक कागाळी आनी सुचोवण्यो, हंगामी पर्यटन आनी मुळाव्या साधन सुविधांचें नियोजन अशे साबार विशय ग्रामसभेत गाजले. आता क्वेश्चन आपण तो काय आन्सर करतो ना आमची क्वेश्चन तो आपण नको ना सिंपल बरें केला पळय तो भोगला केडे केला येणारा भोगून ना नाव I received a letter stating that your application is not considered for the Gram Sabha. सांगले म्हणजे हा बरं आम आपल्याला नाही दिसला ना रे म्हणून पण माझे गेले ग्राम सभेचे ऍप्लिकेशन त्यांनी घेऊन ना कोणी घेऊन ना कोणी दे सेक्रेटरी घेऊन ना बरं पण मला आता ग्राम सभेला माझे ऍप्लिकेशन तो घेऊन ना सायन आपली सेक्रेटरी आणि डिसिजन ऑफ द पंचायत बॉडी मध्ये हाव इज इट सो बोथ तुम्ही तुमच्या कनायकडे का म्हणून मला बोथ तुम्ही सेम टाइम करा वांगडा आय कॅन इशू दे आते तेच कोणता म्हणून सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल तू आपका पे होय पहिले सीएम झालं पहिले 14 डेज पहिले आले ना त्यांना तुम्ही सांगून डायरेक्ट आदलेचं सांगलेले तुमकां सांगला मरे ते ग्राम शेवार दीस तेणी सांगला आपूण फाल्यां येवचो ना गेले फावटी पूण तेजे दोन तेणी व्हिडियोन सांगलेले आसतले आमकां तेच दिसा सांगले म्हाजो प्रॉब्लम कितें म्हाजें एप्लिकेशन पंचायत डिसिजन घेता आनी सेक्रेटरी सायन मारता ह्या कोणाक रिस्पॉन्स धरून वा ही दीस अलॉट माय एप्लिकेशन फॉर द ग्राम सभा अरे तशेंच करून ही संवय जाल्या तुमकां आतां म्हाका संवय जाल्या तुजें एप्लिकेशन कितें आहलें म्हाका सांग वाजोवन तुवें पर्सनल घातलेलो सेक्रेटरी म्हणालो कितें तेजें नांव घातलेलें तूं अरे पूण रिजन कितें दिलें तूं म्हाका रिजनूच दिवंक ना मरे वाय यू आर दीस अलाउइंग माय एप्लिकेशन फक्त तेणी झेरॉक्स मारल्या आनी दिल्या Tomorrow they will limit for one club, so we should not do this. I think. If it is a club, तुला सांगता आमकां तो सायनबोर्ड म्हणटा पण आमकां कितलेच जमा प्रॉब्लेम जाले आपले नांव घालून करता आमी बरें ते सुद्दां दिवंक ना ते आमच्या वाड्यार काय आमकां उदक येना सगळ्यांनी उदक येना लावला मागीर गाडी आयतो गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. कोणाचोय कोमर ओडू पूण एकदाचे उजवाडू अशी गत सध्या पेडणेच्या नुस्त्या मार्केटाची जाल्या. 7-8 वर्सां जाली मार्केट बांदताच म्हणटात पूण मार्केट बांदपाचे मात नांवच घेनात. अशा तरेन मोडक्या बाजारांत
पावस वतात बसून व्यवसाय कशे करतली ही नुस्तेकारां आनी कितलो तेंप हे सोंसपाचे केन्ना ह्या मार्केटाचे अच्छे दिन येतले तिडकल्ले पेडणेचे लोक आता जापो मागपाक लागल्यात। पळयात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट। पेडण्याची जर सगळी फिश मार्केटां जर पळोवपाक गेलो न्हय जाल्यार खरें हांसपाचें काय रडपाचें तें कळना। कारण अशेंच मार्केट पेडण्याचें मार्केट फिश मार्केट हे इतले वर्स्ट जाल्लेले आसा आनी हे सारके मध्यभागी असल्या कारणान रस्त्याचेर असल्या कारणान प्रत्येक जाण पाक करून भितर येता। आता भितर येयल्या बरोबर मार्केट अशें दिसपाक जाय पण अक्षरशः थंय जे नुस्तें सगळें उडयल्लें असता नाजाल्यार नुस्त्याची घाण असता ही इतली असता की ती सारकी कोण क्लीन करिना। डे बाय डे क्लीन जायच ना तेका लागून पावसान इतलो प्रॉब्लेम जाता की थंय पयलें उदक भरता। दुसरें म्हणजे गटर सिस्टम आसा ती गटर सिस्टम पेडण्यान ना म्हणजे ऑलमोस्ट पेडण्यान खंयच्याच फिश मार्केटाक कांयच ना। मांद्रे पळयल्यार तशेंच आसा कारण मांद्रे हे फाटल्या 3 वर्सांक अनाउन्समेंट जाल्ली की फिश मार्केट बांदता म्हणून। तशेंच पेडण्याचें मार्केट बांदता म्हण आयज इतली वर्सां जाल्या। आता पळोवपाक गेल्यार थंयसर MLA चे ऑफिस देगेकूच आसा। त्याच्या पयलीं जो MLA आसलो बाबू आजगांवकर तेचे ऑफिस तेच्याच देगेक आसलेले पण म्हाका दिसता तांकां ह्यो घाणी बी येयना कशें दिसता आनी तेका लागून जो वेंडर आहा तो थंयच बसता आनी जे नुस्तें व्हरपाक जे कोण लोक येता तांकां नाक धरून भितर वचचें पडटा। आता पळोवपाक गेल्यार थंय ऑलमोस्ट सगळी ऑफिसीस तेच्या देगेकूच आसा। मामलेदार ते देगेकूच आसा, कलेक्टर देगेकूच आसा, दुसरे फायर ब्रिगेड देगेकूच आसा, थंय डॉक्टर 1-2 जाण आसा आनी अशा परिस्थितींतल्यान बेरेस्तारची थंय सर्कस करची पडटा पण ती जावची न्हय ते बेगींतल्या बेगीन मार्केट जावचे अशें सगळ्यांचें म्हणणें आसा। फिश मार्केट म्हाका दिसता म्हाज्या जल्मा पासून पळयता हांव हें फिश मार्केट हें अशेंच आसा तितूर केन्ना आमकां बदल दिसलो ना। म्हाका दिसता नळे सुद्दां केन्ना हालयल्ले केन्ना दिसलें ना। पेडणेकारांचें आमचें दुर्दैव हें स्पेशली पेडणे टावन म्हणटा तालुका म्हणून पेडणे आमचे कडेन आतां जर पळोवपाक गेले जाल्यार आमचे कडेन हांगासर मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट येता। हांगासर वयर पळयता जाल्यार मोठ्या प्रमाणान आमच्या थीम पार्काचें काम चालू आहा। हेवटेन सगळें इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, कडेकसून इलेक्ट्रॉनीक सिटी आसा जेचो हेवटेनसून रस्तो वयचो ना। दुसरे CISF जो व्हडलो प्रोजेक्ट हांगा चालू आसा पूर्ण कोस्टल बेल्टाची रहदारी हांगासून वयता आनी ह्याच रोडाचेर हें पेडण्यातलें आमचें फिश मार्केट आसा। खरें म्हणजे जाल्यार जसो काळ बदलता तशें तेचेंय स्थलांतर जावपाक जाय। आज आमी पळयता म्युनिसिपालिटीचे बिल्डींग एक सज्ज बिल्डींग दिसता पण तेच्या सकयल तेच्या नाका सकयल जर पळोवपाक गेले जाल्यार ही बॉटल नेक आसा आनी हो मेन रोड आमकां पूर्ण कोस्टल बेल्टाक किंवा एअरपोर्टा वचून येयल्या नंतर शिवोली वगाथो रंजना वचणार हो मेन रोड आसा तसो। आनी फिश मार्केटाची जर परिस्थिती पळयली जाल्यार हें एक बरें फिश मार्केट हें एक्चुली एका टायमाचें बरें क्लीन आनी नीट फिश मार्केट पण आज लोकसंख्या वाडल्या। लोक जर खंय नुस्तें घेतले जाल्यार आज पेडण्यात येतात। आदी कशें आसलें दारां नुस्तें येतालें पण आज पळोवपाक गेलें जाल्यार ही जी दशा जर पळयली जाल्यार ही अत्यंत वायट आसा। म्हणजे भितरले जर पांय घालतलो जाल्यार सुद्दां परिस्थिती बरोबर ना। हो वयरसून जो येणारो जो कलवट आसा गटार आसा हो खंय मदीं खंयसून तो खंय वयता गॉड नोज कारण सकयल ही सगळी बाजारपेठ आसा ती आनी तेच्या मुळे सिवेज जी आसा पळय ती सुद्दां एक बऱ्या वेल प्लॅन ही ताका सिवेज आसपाक जाय मदींच खंय तरी वयर सरता आनी पाणी भरता। अशा प्रकारान हें जर पळोवपाक गेलें जाल्यार हें आमचें पेडणे फिश मार्केट जर पळोवपाक गेलें जाल्यार अत्यंत वायट परिस्थिती। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर। 16 वर्सां उपरांत कसलीच म्हायती नासतना ह्या वर्सा डिसेंबर मेरेन नवें खेळा धोरण जाहीर जावपाची शक्यताय आसा। पदभार स्विकारल्या उपरांत उलोवप करपी SAGचो संचालक डॉ. अजय गावडे हांणी प्रशिक्षण सुदारप, मुळाव्यो सुविधा वाडोवप आनी उपकरणाचें वेवस्थापन वाडोवपा खातीर आपल्या येवजण्यांची म्हायती दिली। गोंयांत साबार नामनेच्यो सर्ती आयोजीत करपाची तयारी आशिल्ल्यान खेळा पर्यटना खातीर राज्याक एक म्हत्वाचें थळ म्हणून स्थापीत करप हो नव्या धोरणाचो हेत आसा।
गोंया खातीर सामके हालींचे खेळा धोरण 2009 वर्सा तयार केल्ले आनी तेन्ना सावन महत्वाचे अपडेट जावंक नात. सध्या गोंयच्या खेळा प्राधिकरणात नवे फुडारपण मेळिल्ल्यान एक पुराय धोरण तयार करपाचे काम सुरू आसा. खेळा प्रतिभेक चालना दिवप, प्रशिक्षणाचो दर्जो सुदारप, उत्कृष्ट साधन सुविधा सांबाळप आनी खेळा उपकरणाचे व्यवस्थापन अनुकूल करपाचेर भर दितले अशें डॉ. अजय गावडे हांणी स्पश्ट केले. स्पोर्ट्स कसो फुडें वतलो हाजेर चड चर्चा जातली आनी चड भर दितलो. म्हाजें एक सदांच स्वप्न अशें आसतालें केन्ना की DSO आनी SAG केन्ना वेगळे तरेन काम करचें न्ही. म्हणल्यार आमी सदांच दिसतालें कॉर्पोरेशन जेन्ना क्रिएट केल्लें ताजो एक वेगळो हेतू आशिल्लो, वेगळे उद्देश आशिल्ले. ग्रावंड लेवलार स्किमी इम्प्लिमेंटेशन म्हणल्यार की इन्फ्रास्ट्रक्चर मेंटेनन्स क्रिएशन. सो हे दोनी एक म्हणून फक्त डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स हो फुड्यान दवरून काम करपाची म्हाका दिसता खूब गरज आसा. कारण ते जर जायना जाल्यार आमी दोन वेगळे वाटेन वतात. म्हणटकीर आज इवन ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हॅज दॅट विजन टू प्रमोट खेलो इंडिया म्हणून नीती खेल नीती 2025 रिलीज जाल्या. गोंयान आमची 2009ची पॉलिसी अजून आसा ती ताज्या आदाराचेर म्हाका 2025 आमची स्पोर्ट्स पॉलिसी रिवायज करून ती रिलीज करपाचो म्हाजो एक बिफोर डिसेंबर आय वॉन्ट टू एन्श्योर दॅट दी गायडन्स ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉ. प्रमोद सावंत सर हांच्या मार्गदर्शनाखातीर ही स्पोर्ट्स पॉलिसी आमकां परत रिवायव करून रिलीज करपाक जाय. कारण 2009 ते 25 16 वर्सां नंतर आमी तितून कांय चेंजीस केले ना. खूब म्हजे विचार जे अर्देवट त्या वेळार म्हजें प्लॅनिंग थोडेशें आशिल्लें. कोचिंग स्ट्रेंथन करपाक जाय, इन्फ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करपाक जाय, पोस्ट नॅशनल गेम्स जे लिगेसी प्लॅन जावपाक जाय, इक्विपमेंट म्हणात किंवा बाकीचे ताजेर थोडोसो भर दिवन आमी कसो गोंयान स्पोर्ट्स फुडें व्हरूं येता हाजेर चड म्हजो फोकस आसतलो. बुद्धीबळ विश्वचषक, आशियाई जिमनॅस्टिक चॅम्पियनशीप, बांदोडकर ट्रॉफी, भारत सिंगापूर प्री क्वार्टर फायनल, फुटबॉल मॅच सारखे जायते महत्वाचे खेळा सर्तीक यजमानकी दिवपाची गोंयची तयारी आसा. ह्या सर्तींनी थळाव्या खेळांची वाड जातली आनी संवसारभरांतल्या खेळा पर्यटकांक आकर्षित करतले असो अदमास आसा. हालींच आतां आमकां इंडिया इज होस्टींग वर्ल्ड कप, चॅस वर्ल्ड कप 23 वर्सां नंतर गोंयान भारतान जाता आनी भारताचो प्रतिनिधित्व करपाचें आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या गोंय. सो तो म्हयनोभर चलतलो. ताजी तयारी हांवें ऑलरेडी सुरू केल्ली आसा. पुराय डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स आनी यूथ अफेर्स तांच्या मार्गदर्शना खाली हें जाता आनी तसोच SAGचो सपोर्ट त्या वर्ल्ड कपाक आसतलो. तशेंच एशियन चॅम्पियनशीप जाता जिमनॅस्टिकाची त्याच म्हयन्यान. बांदोडकर ट्रॉफी आसा जी 3रो सीझन आज जावपाचो आसा. AFC कप्स इंडिया सिंगापूर मॅच आमची प्री क्वॉलिफायर गोंयान जाता. म्हणजे वेगळे वेगळे स्पोर्ट्स इव्हेंट्स गोंयान जातात. आनी एक आमचो जो विचार आसा सरकाराचो किंवा इवन हांवें मिनिस्टरा कडेन डिस्कस केलें की गोंय स्पोर्ट्स टुरिजमा खातीर वळखलें जावपाक जाय. कारण स्पोर्ट्स आसाच आनी आमी सदांच स्पोर्ट्स म्हणटा एक विंग जे आमी सदांच निग्लेक्ट केलें वता ते म्हणजे यूथ अफेर्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स आनी ताजो दुसरो भाग आसा यूथ अफेर्स. सो यूथ अफेर्सा कडेनय आमी तितलोच NSS म्हण, NCC म्हण, स्काउट गायड किंवा बाकीचे वेगळे वेगळे प्रोग्राम जे आसात युथा खातीर ताजेर खूब फोकस जावपाक जाय. आय एम व्हेरी हॅपी की आमच्या SAGन आनी DSOन खूब बरे कोचीस आसात आनी तांकां फक्त एक मोटिवेशन आनी मार्गदर्शन दिवपाची खूब गरज आसा. ते काम करपाक तयार आसात अशें म्हाका दिसता. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, सुभाशीश गोयकार आनी सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यांत नुस्त्याचो सीझन चालू जाला खरो, पूण पावसाच्या खळसाणेक लागून दर्या खवदळा. तरी लेगीत गोंयकारां खातीर तारवटी नुस्तेमारी करपाक सज्ज जाल्ल्यान ते कुडबोणा ते चिंचिणीत नुस्तेमारी बोटींतल्यान ताज्या बांगड्यांची मेजवानी दाखयता आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावत. पळयात. आज आमी आसात ते कुडबाना आनी चिंचोण्या ह्या बाजारात आसात आनी सद्याक नुस्तें जें आसा हे बांगडे, पितोश्यो, ताल्ले हे येवपा लागले कडेन आसात, कुल्ली येवपा लागले कडेन आसात. आनीक आमी हेचे पयलीं सुद्दां ह्या नुस्तेकारांक विचारले जे बोटी घालतात, पूण जाय तश्यो बोटी ज्यो आसात, ज्यो व्हडल्यो बोटी आसात, ट्रॉलर ज्यो आसात, ह्यो नुस्त्याच्यो आज दर्यांत गेलना. तांकां गेलना म्हळ्यार कारण खुबशीं आसात. एक आसा तांकां लेबर मेळनात. लेबर मेळ्ळे जाल्यार दर्या वादळ जाल्ले उरता आनी वादळ जाल्ले आसतना दर्याक बोटी घालप ह्यो खंय तरी रिस्की आसा. आनी एक वटेन सरकारूय डायरेक्शन दिता की तुमी बोटी घालनाका म्हणून. आज
ज्यो बारीक बोटी आसात हेंकां हे सिजन बरें गेले कडेन आसा आनी बरें आसा कित्याक म्हणल्यार ते 12 नॉटिकल मायल्स जे आसात हे वचनात ते 12 नॉटिकल भितर रावतात आनी हांगा बांगड्याचे जे कुल्ल्याचे ताल्ले ह्यो पेडयो ह्यो जायत्यो आनी तितून भितर चड म्हणजे पापलेट्यो ह्योय हितून खूब पडले कडेन आसात आनी हेंचो सद्या सिजन जाल्ले कडेन आसा. आतां पळोवया दर्यो खवळले कडेन आसा तो केन्ना म्हळ्यार थंड जातलो आनी बाकीची ज्यो बोटी आसा ह्यो केन्ना म्हळ्यार वचून त्यो पळोवचे पडटले कित्याक ह्या दिसांनी खुबश्यो बोटी ज्यो आसात ह्यो बोट्यो सद्याक वयरूच आसात अजुनूय दर्या गेलो ना म्हणटकीर खंय तरी व्हडल्या बोटीकारांक हेचो खंय तरी फटको बसतलो आनी जे बारीक बोटीवाले आसात हेंकां खंय तरी फायदो जातलो. आतां पळोवया कितपत ह्या लोकांक फायदो जातलो आनी तेंचो उदरनिर्वाह जातलो पळोवचे पडटलो. कशें आसा तूं बांगडे पडटा खरें पूण रेट बी कितें आसा? दर्या तुफान बी चड आसा तो. पूण हे सिजन बारक्या बोटवाल्यांक बऱ्या पडटले. व्हडली बोटीवाल्यांक म्हण लेबर बी मेळटात आतां. पूण सिजन जाय तशी ना व्हडली बोट. हय पावसा खातीर. ओके. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समरिता खणगांवकर आणि मुझेफ शेख. 23व्या वेटरन्स फुटबॉल सर्तीत संघर्ष आणि कुशळटायेच्या रोमांचक खेळात फातोड्या वेटरन्सान जैत मेळयले. ट्रायब्रेकरान वार्का वेटरन्साक 5-4 अशा गोल फरकांनी हारयलो. फ्लेम ऑफ युनिटी स्पोर्ट्स क्लबान ही फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. दोनूय पंगडांनी आपली बरी कामगिरी दाखयली. 5-4 अशा गोल फरकांनी फातोड्डा वेटरन्सान जैत मेळयले. पळयात कांय रंगतदार डावपेच. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि मुझेफ शेख. गोयचो हो सप्तक पावसाळ्यांत वतलो पूण आयएमडीन मंगळारा व्हड पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. मंगळार उपरांत पावसाची तीव्रता उणी जातली. खर वाऱ्याची शिटकावणी ना. उरिल्लो सप्तक अजूनय दमट आसतलो अशी शक्यताय आयएमडीन दिला. मंगळारचे सडावत आनी उणे तापमान 30 ते 24 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. फुडले 5 दीस पावस. मंगळारा व्हड पावस पडपाचो अदमास. आयएमडीचो येल्लो अलर्ट. दमट परिस्थिती. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.